इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. जो तो मासो पूत उज्जियाचो नातो आहाज झुजाचेर रासवट चलयतलो तेन्ना आरामाचो राय राजोन रेमालियाच्या पुता इस्रायेलाच्या राया पेका बराबर जेरुसलेमाचेर आक्रमण करूंक गेलो. पूण ताचेर आक्रमण करूंक तांच्यान जालें ना. आराम एफ्राईमा सांगाता मेळ्ळा म्हूण दाविदाच्या घराण्याक खबर मेळ्ळी तेन्ना रायाचे काळीज आनी लोकांची काळजां रानांत झाडां वाऱ्यान हालतात ते भाशेन हालोंक लागलीं. तेन्ना सर्वेस्परान इसायाक म्हळें, तुज्या पुता शेयार याशोबाक घेवन वयल्या ताळ्याचो कालवो सोमतातय मडवळाच्या शेताशी वेता त्या रस्त्यार आहाजाक मेळोंक वच. आनी ताका सांग, सत्राय कर आनी शांत राव. ह्या 2 धुवरतल्या लांकडा कुडक्या पासत राजोनाच्या आरामाच्या आनी रेमालियाच्या पुताच्या क्रोधाक लागून भियेनाका. कित्याक आरामान एफ्राईम आनी रेमालियाच्या पुता सवे तुजे विरोध मान्य केल्या म्हणून जुदाच्या प्रदेशाचेर धाड घालुया, ताचो नाश करुया, तो आमच्या अधीन करुया आनी थंय ताबेयेलाच्या पुताक राय कसो प्रतिश्ठीत करुया. देखून सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, हें जावचें ना, हें घडचें ना. कित्याक आरामाची राजधानी दामास्क आनी दामास्काचो अधिपती राजोन आनीक 65 वर्सांनी एफ्राईमाचो नाश जातलो आनी ते राष्ट्र आनीक उरचें ना. एफ्राईमाची राजधानी सामारिया आनी सामारियाचो अधिपती रेमालियेलाचो पूत. तुमी भावार्थांत थीर रावनांत जाल्यार तुमी थीर उरची नांत. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. देव आपले शहर सदांकाल राखता. ताचो पवित्र पर्वत उंच आनी सुंदर, सगळ्या संवसाराचो आनंद. सियोन पर्वत पयसुले उत्तरेंत वरत्या रायाचे शहर. श्लोक. देव आपले शहर सदांकाल राखता. देवान सियोनाच्या राजभवनांनी आपुणच गट खोटे मन दाखोवन दिले. पळया, राय एकठांय जाले, सांगाता मेळोन ते मुखार सरले. श्लोक. देव आपले शहर सदांकाल राखता. पळयना फुडें तांकां झिंट मारली, ते आकांतले आनी पळून गेले. थंय तांचे रायले तरतरे प्रसूत जातले स्त्रियेचेर येतात तसले वळवळे. श्लोक. देव आपले शहर सदांकाल राखता. तार्शिशाच्या तारवांचो नाश करता तसल्या वाऱ्या वादळा भाशेन ते येतात. दळबारांच्या सर्वेस्पराच्या शहरांत, आमच्या देवाच्या शहरांत जे आमी आयकले ते आमी देखले. देव ते शहर सदांकाल सांबाळता. श्लोक. देव आपले शहर सदांकाल राखता. सामातेवाप्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. उपरांत ताणें जायती आसर्यां केल्ली. त्या शहरांक वचून देवा थंय ती फाटीं परतूंक नात देखून तांकां तो बेश्टावंक लागलो. हा, कितली भिरांकूळ जातली तुजी स्थिती ये खोरोसिना. हाय तुका ये बेतसायदा. तुमचे मदें केल्लीं ती आसर्यां तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्लीं जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळा गोनी वस्तूर न्हेसून आनी आंगार गोबर घालून आपली जिणी बदलतो. देखून हांव तुमकां सांगता, जडतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे प्रास चड काकुळट लागतली. आनी तूं काफरनाव, आकाशाक चडतले म्हूण चिंताय कितें? पाताळाक तूं शेवटातलें, कित्याक तुजे थंय केल्यांत ती असर्यां सोदोमांत केल्ली जाल्यार आजुनी ते उबे आसते. देखून हांव तुमकां सांगता, जडतेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवांक तुजे वर्ण चड काकुळट लागतली. देवाचे उतर हें. वाखाणे तुका क्रिस्ता.